तेन्ना आमी हांगा मागूंक आयिल्ली तांचे कडेन ते आमचे रेग्युलरायझेशनाचें काम जावचें म्हणून, कारण आज म्हारगाय इतली वाडलेली आसा की 12,000 कांयच जायना. म्हणटकीर ताणें आमकां सांगलेलें आसा जसो रूल आसा ताज्या प्रमाणे आमकां 8 वर्सांनी टेम्पररी स्टेटस लागतले. गव्हर्मेंटा कडेन फंड ना. मायनींग चालू जालें जाल्यार आमचें फुडें पेमेंट वाडपाचें काम जातलें, कारण आमकां इयरली जो इन्क्रिमेंट आसता तो फक्त ₹100 जाता आनी ₹100 दुसऱ्यांक सांगपाक सुद्दां आमकां लज दिसता की आमी ₹100 इन्क्रिमेंट घेता म्हणून. आता ते मायनिंगाचे डिपेंड्स म्हणटा, मायनींग जातली तशें म्हणटा आमचे चिंततले म्हणटा. आनी पावसकारान सर आमकां हेंवूय सांगलें की तशें सामकें हें करूं ना, की तेणें सांगलें सीएमान जर आमचे सीएम सरान जर कितें चिंतलें आमच्या बाबतींत जाल्यार रेग्युलायझेशन जावंक शकता. सो रेग्युलरायझेशन विशय म्हणटा न्हू तो आमकां ते म्हणटा की आमी रेग्युलर केन्नाच जावं शकना. लास्ट आमचो टेम्पररी स्टेटस जाल्या उपरांत जर आमकां गव्हर्मेंटान येतले जाल्यार आमकां इंटरव्यू फेस करून येवचें पडटलें. हो एक्चुअली आमचेर अन्याय. कारण आमी आतां एट प्रेझेंट आमी LDC लेवलाचें काम करता. जे भुरगे तुमी अपॉयंट करून धाडटात LDC म्हणून ते आमचे कडच्यान कामां शिकता आनी आमकां ते सांगता इंटरव्यू फेस करून तुमकां पोस्ट घेवचो पडटलो. आमी फॉर्म आसा सगळे, आमी फॉर्म आसा, आमकां रेग्युलरूच करा म्हणून. फुडले कितें आतां 7 पे लायला, आमी 12,000 घेवन कितले काम करता. 5 वर्सां जाल्या तांकां लेबर सोसायटीत घालूंक कॅबिनेट अप्रुवल घेतला. 8 वर्सां जाल्ले खंय TSLात. आतां तांकां कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तो 5 वर्सांनी लेबर सोसायटी येतलो. लेबर सोसायटीचो जी 8 वर्सां जाल्या तांकां TSL स्टेटस मेळटलो. रेग्युलर करपा मागीर विशय, आनी रेग्युलर करपाचें तेंच्या नोटिफिकेशनां बरयल्लें आसा. त्यांनी जेन्ना जॉब क्रिएट जातले, रेग्युलर जॉब जातले गव्हर्मेंटाचे, तेन्ना नोटिफिकेशनां बरयल्लें आसा. त्यांनी एग्जाम दिवची पडटली, पास जावचें पडटलें. मागीर तेंगेले हो एक्सपिरियन्स जो आसा तो आमी थंय एड करतले. डिसेंबर 2020 मेरेन नव्या जुवारी पुलाचें काम तडीक लागतलें. 50% काम जालां. जोड रस्त्याचे 70% जाला म्हूण पावसकाराचो रिपोर्ट. जुवारी कुठ्ठाळीचो जो नॅशनल हायवेचो ब्रिज जो जाता तो 2020 डिसेंबर म्हटल्यार कंप्लीट करपाचें आमच्या सरकाराचें विजन आसा आनी त्या प्रमाणे कामी जोरान चालू आसा. जवळ जवळ जुवारी न्हंय आसा तेजे वयलो जो ब्रिज आसा तेजे जवळ जवळ 50% काम कंप्लीट जालां. बाकीचे दोनी सायड जे आसा ते 70% काम कंप्लीट जालां. एप्रोच दोनी सायडी ज्यो आसा त्या सायडीन बांबोळी आनी त्या सायडीन वेर्ना टू कुठ्ठाळी हे 70% काम कंप्लीट जाल्लें आसा. फोंडकुलां खंय भरून काडल्यात. पयलीं थंय फोंडकूल पडिल्ले म्हूण खंय कळचें सुद्दां ना. अशें पोर्टहोल क्लियर केल्या परतोन आनी थंय पडचें ना. इतलें सामकें म्हणजे अशें क्लियर मुद्दाम तूं कळचें ना बाबा हांगा पयलीं कोण आसलें म्हणून. हे टायप आमी ह्या फावटी केल्या आनी सेम खर्च आयला आमकां. ते एक्स्ट्रा खर्च बी कांय ना, सेम खर्च. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.